ए पास्कांचे पोरबे समोयार तुमकां सोमेस्तांक म्हजी उनुनीत पोरबीं पाठोवंक सोदतां. आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं जेजून मरणाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत व्हेलें आनी आपणाचेर बावार्द ठेवतल्यांक सासणाचें जिवीत भासायलें. ओय, ह्या ताच्या जैता वरवीं आमकां ताणें आपल्या नव्या जिविताचे वांटेली केले. पास्कांची परब समाजाक नव्या जिवितान आनी ओर्तान भरूंक आमकां उत्तेजन दिता. गरजेक सांपडलेल्यांक, समाजान भायर आयलेल्यांक आनी रस्त्यांनी झोंपड्यांनी रावतल्यांक आदार आनी बोरमासो दिवंक आमी फुडें आसूंक जाय म्हूण ही जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची परब आमकां उगडास करता. हे नवे दृश्टीन आमच्या गोंयान एक बरो समाज घडोवंक म्हणजे आमच्या बरेपणा परस दुसऱ्यांचें बरेपण उखलून दवरूंक आनी तांचे पासत वावरूंक आमी आयतीं जावं ही पास्कांची परब आमकां एक बरो सयेग जावं. अशें आमच्या समाजान आमी बऱ्या मनांची आनी शांतीची हातयारां जावंक पावतल्यो. सोमेस्तांक एक खुशाल बरीत पास्कांची परब हांव दितां. हॅपी इस्टर.